ही मांद्रे आशवेची लहान लहान भुरगी या बालवाडीत खेळतात, शिकतात. शाळेत एंट्री मारचे पयली भुरग्यांक शाळेची ओढ लागपाची व्यवस्था खरी या बालवाडीन जावपाची. पालकय सरकाराचेर पातयेवन बालवाडीत भुरगीं धाडटात. बिल्डिंग पळयल्यार सोबीत बऱ्यापैकी रंगयल्ली, मात ही परिस्थिती पळयात. हे छप्पर बालवाडीच्या छप्पराचे मदर धड ना, पळत थंय निखळ्ळा. केन्ना कितें प्रसंग घडत ताचो नेम ना. एक कार्पेंटर आमी हायर केल्लो, आपयल्लो. सो तेणी कितें सांगलें, वयर जर कोणी चडलो जाल्यार ते सकयल कोसळोंक शकता. आनी आमची हय भुरगीं आसतात न्हू, तेंची आमी सेफ्टी पळोवंक जाय. केन्ना आतां पावसाचो सिजन आसा, चड पावस बीन येयलो जाल्यार ते आनीक मातशें मोव जाता न्हू, नळे बिळे, आनी ते पडोंक शकता. 40-50 वर्सां पूर्वीची शाळा आहा, पण ते शाळेक कोणीच लक्ष दिलें ना. पण आज तेजी ती पट्टे सगळे गळान पडलेले आहात. तेंची बाई आसता पळय, ती कोणाक हायर करता आनी बारीक बारीक कामां करून घेता. मात लास्ट टायम तेणें मेस्ता घाललो, तेणेन कितें सांगलें की आनीक कोणाक वयर चडोंक नाका म्हणून. ते केन्ना पडत तेची गॅरंटी ना आसा. पालकांनी आता सयो मारून पंचायतीक लेटर धाडला. पावस सुरू जालो तरी सारखे करपाचे नाव ना आनी जापूय ना. पावस सोंपमेरेन बालवाडी कोणाच्या घरात व्हरतले जाल्यारय भाडे आनी बाकीच्या गजालींची परवड. ऑगस्टाचे 17 तारखेक लेटर इन्वर्ट केल्लें पंचायतीन. ते आजून कितें एक्शन घेवंक ना हाचेर. ना न्हू ते घेवन एका घरान त्या दुसऱ्या घरान सगळ्यांनी रेडी आसपाक जाय दिवपाक. कोण रेडी नासता दिवपाक, आनी ते आपल्याचेर अख्खी फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी भुरग्यांची घेवंक शकना न्हू दुसऱ्याच्या घरान. थंयचो पंच म्हणटा परिस्थिती जाग्यार घालूंक यत्न चल्ल्यात. सरकारानूय मातशें लक्ष घालचें. आमी ही फायल BDO कडेन पावयल्या. तेंचे 1-2 टॅक्निकल पॉयंट कितें आहा म्हणटा ताका लागून ते उरलेले आहा. आमचे आतां 3-4 रावंड जाल्ले तेंच्या ऑफिसान, पूण फायल खंय पावल्या ती खबर ना. पावस सुबेज जाल्यार शाळा मोडोन खाला पडोन आमच्या धाकट्या भुरग्यांक मेन थिंग एड्युकेशन धाकट्या भुरग्यांचें आनी कितें वायट जायत जाल्यार मेन थिंग भुरग्यांचेर आनी आमचेर येता. सरकारी मुळाव्या शाळांक खाजगी शाळांचे कॉम्पिटिशन, बालवाडींक प्रायव्हेट केजींचे. आता ही बालवाडी पळयल्यार भुरग्यांक थंय धाडप काय ना हो मोठो प्रश्न. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी.